Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. फाल्यां वता करून निमाणे मायकलान बीजेपी सोडून सोमारचो मुहूर्त साधलो। सकाळी आमदारकी आनी उपरांत मंत्रीपदाचो राजिनामो। मात बीजेपी सोडून मायकल सद्दा हुमकळिल्ल्या भशेन जाला। टी जॉईन जावपाचें कांय फायनल जावना। लोकां कडेन उलोवप चलता, कोण म्हणटा इंडिपेंडंट बस, कोण म्हणटा काँग्रेसीक बस। एवरी स्टेप आय टेक दे आर विथ मी, दे वील डिसायड फॉर मी। जे एसोसिएशन आमचे आसले भारतीय जनता पार्टी वांगडा ते लॉंग आसले, 15 years जाले आमकां। सो दुख लागता एक वाटेन। इट्स वेरी 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 सैड एंड वी आर पेन्ड ऑल्सो। क्या वजह रही सर पार्टी छोड़ने की बीजेपी? जब बीजेपी पार्टी को हमारे जैसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए तो उधर दब के बैठना अच्छा नहीं है। दब के नहीं बैठना चाहिए कोई। अगर नहीं चाहिए तो you yourself have to, they should not throw you out finally. So it is the best way is you exit in a nice way. Who are in BJP. That can never be said. It is with the people, no? शिवोलचे constituency जे लोक decide करतले की आमी खंय वचपाक जाय पळय ते। आमी वांगडा आसले वांगडा आसतले, इंडिपेंडंट आसतले, कितेंय जावंक शकता। आय वॉज मेड टू अंडरस्टँड दॅट तुका हिंगा स्वात ना म्हणून, सो आमकां एक्झिट करचें पडलें। बीजेपी म्हणटा तांकांय खंय मायकल केन्ना एकदाचो वता काय जाल्लो। हांव पळयतना मायकल लोबोचें रिजिग्नेशन जें आसा तें आमी एक्सपेक्ट करतालेच, फक्त केन्ना येतलें तें। कशें आसा की गेले वर्सभर मायकल लोबो तसो फिजिकली पार्टी भितर दिसतालो, पूण तो मना बसून पार्टी भितर नासलोच। कारण मायकल लोबो गेलो म्हणून भारतीय जनता पार्टीक कांय फरक पडचो ना। आनी तेणी जे आज स्टेटमेंट केलें की कितें तरी भारतीय जनता पार्टी उरुना, त्यामुळे पार्टी कितें हें मायकलान आमकां सांगपाची गरज ना। ती पार्टी कशी चलोवंक जाय ती पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी ही कितें गोंयची रिजनल पार्टी न्ही आनी कोणाच्या हातीनूय न्ही ती। म्हणजे असो मनीस तेका फक्त आपलो स्वताचो स्वार्थाचें पडलेलें आसा, तेका कोणाची चिंता ना। लास्टाक पार्टीन तेका 2 सुद्धा तिकेटी दिल्ल्यो ना। जशें आमच्या अध्यक्षान आयज सकाळी सांगलां की आमी सुद्धा वाट पळयताले की केन्ना सोडून वयता म्हणून। असो हो मनीस आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हो मनीस आयज आमकां तत्वां सांगता, कार्यकर्त्यांक हांगा रिस्पेक्ट ना, असल्यो गजाली आयज तो करता। म्हाका दिसता हो मनीस 2012 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो आमदार जालो तेन्ना ह्याच मनशान आमचे जे प्रामाणीक कार्यकर्ते आसले, कलंगूट मतदारसंघात आमचे बरे प्रामाणीक कार्यकर्ते आसले, ते कितलीशीं वर्सां काम करताले, गुरुदास शिरोडकर सारकिले ह्या कार्यकर्त्यांक त्यांनी सोपयल्ले। ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसना की खंयचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी चुकला। रोहनाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन परवरी ट्राय करतालो इंटरफियर करपाक, पूण तो जायते प्रयत्न करता टू एन्श्योर दॅट ही कॅन गेट इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ शोलिम। हांव म्हणटा की इफ मायकल लोबो सो पावरफुल ताणें आपूण स्वताक रावंक जाय शोलिन आनी जिखून येवपाचो। दुसरे मनशाक घालता तो थंय, आपले बायलेक घालतना दुसऱ्या लोकांक फुडें काडटा तो, इतली कॅपॅसिटी जर आसा तेजे कडेन तो तेणेनूच रावंक जाय। आनी तो म्हणटा एंटी पार्टी एक्टिविटीज करपी मनीस हो सदांच फुडें आसा। प्रेसाकूय खबर आसा, लोकांकूय खबर आसा, फाटली 5 वर्सां तेणें कितले एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या ते। म्हापशान सुद्धा आमचे एगेन्स्ट काम करपाक खूब प्रयत्न करता तो। सुधीराक बीजेपीन हाडपाकूय ट्राय करतालो खूब। तेन्ना तो तेजो प्लॅन आसलो बीजेपीन रावपाक, आतां तेजो प्लॅन वेगळो आसा। घोडेक ते काँग्रेसूय दिवचे ना तिकेट, आनी कोण मागीर घोडेक इंडिपेंडंट रावतना कसलो तरी फायनल केला ताणें। कळंगूट काँग्रेस ब्लॉक सांगता ते प्रमाण मायकलाची काँग्रेस एंट्री सध्या होल्डार दवरल्या। मायकला विशीं खंय कळंगुटेच्या कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेतिल्ले ना। ते हे सगळें बॅकलॅश जाला, जो चिदंबरमाचे जो इन्फॉर्मेशन वाला राहुल गांधी त्या प्रमाणे ऑन होल्ड दवरलेले हां, आनी इट इज ऑल एज गुड एज कॅन्सल्ड हां। जे कलंगूटचो एक्स MLA जो रिजायन जालो तेची एंट्री आसली काँग्रेसीन, ते होल्डार दवरले कितें? हांवें स्वताच सांगलेलें
की मायकल जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना उलोवया म्हणून. आयज पासून तो सदांच फाल्यां 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 करीत आहा. आयज सकाळीं ताणें आयज सांजचें म्हणून सांगलेलें, आयज बंद पडलेलें आहा तें. कित्याक आमी हायकमांडाक सांगलेलें आहा. हायकमांडान चिदंबरमान गोंयांत येवन सांगलेलें की आपूण जीं पळय आमचे लॉयल वर्कर्स आहा, विनेबल कॅन्डिडेट, थिंगा आमकां कोणाची गरज ना म्हणून. आमचे लोकल लिडर्स पळय आहा ते कितें म्हणून डील केला आनी एका मायकलाक घेवंक सोदता. आयज तो बियोन गेला, बियोन रेजिग्नेशन दिलां. कित्याक ताका आनीक आन्सर ना न्हू कोंगोटकारांक दिवपाक. जेन्ना PDA जाल्ली तेन्ना 2,500 लोक भायर सरले, ते तुमी जाणा. तरी पूण आसतना ताणें PDA केली. पाद्री माद्री हिंदू कॅथलीक हे सगळे लोक भायर सरले आमी PDA नाका म्हणून. तरी पूण आसतना ताणें केलें. आयज तेजी पातकां तेकाच हें करता, उचामळ करता. आनी ही उचामळ करून हे रेजिग्नेशन मागलां. परतून अर्बनायझेशन आपणाकूच केलें. आपणान बॅकडोर एंट्री घेतली अर्बनायझेशनाक. तेणें सगळे लोकांक इतले पिशे करून उडयले सगळ्यांचे. विदीन 500 मिटर आपूण म्हणून तुमची घरां रेग्युलरायज करता. सगळ्यांची घरां दाखयलीं, गोठां दाखयलीं सगळ्यांक. तुमचें जाय मरे वय, तुजें जाय मरे घाल, हें घाल हें घाल. लास्ट इलेक्शन तो तशेंच जिखलो. मायकलाचो शिवोले धरून बार्देशांत 5 मतदारसंघाचेर दोळो आनी मायकलाच्या हालचालीचेर सगळ्यांची नदर. मात BJP सोडून सध्या मायकल हुमकळिल्ल्या भशेन जाला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी.